सुमार 15 वर्सांनी म्हाका मंत्रीपद मेळ्ळां। शिरोडच्या जनतेक भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान हो मान सन्मान दिल्लो आसा अशें मंत्री सुभाष शिरोडकर उलयला। RDX गोवा खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार। आज कॅबिनेट मीटिंग फाल्याच्या संबंधी फाल्यां असेंब्ली आसा त्या संबंधी कितें डिस्कशन आनी जस्ट असेंब्ली संबंधी कितें खाती बी वाटपाचें कितें नाही How do you feel that after a long time? आफ्टर ऑलमोस्ट 15 years लोकांनी म्हाका परत धाडिल्लो आसा आनी भारतीय जनता पक्षान हो मान सन्मान दिल्लो आसा आमच्या मतदारसंघा खातीर आनी त्या बद्दल मनांतल्यान खूब खुशालकाय। You have performed as an education minister earlier also very well. आय हॅव परफॉर्म इन ऑलमोस्ट ऑल डिपार्टमेंट्स। एक फायनान्स आनी सोडलें जाय सगळे डिपार्टमेंट। So would you like to एजुकेशन see दिता such type तुमी of See, म्हजें अशें खंयचेय डिपार्टमेंट जर जायत तातूंत एक्सलन्स हाडपाचें So that much confident असले आहे। खाते तुम्ही एक्सपेक्ट करता नाही, हो किती? तशें कांय धरून हांवें ना फाल्यां समज सरकारान एज्युकेशन दिलें अपेक्षा धरून ना। शिक्षण क्षेत्रात काम करता रे नाही लक्षात घेयात 50 वर्सां जाल्यार शिक्षण क्षेत्रात काम करता त्यामुळे थोडेशें चेंज जाय अशें दिसता म्हाका। सो तुमकां 50 years नॉट इज अ स्मॉल इयर। PWD बीन जाल्यार तुम्ही स्वीकार सो PWD अशें आयकोंक येता ती फोंड्या सायडी वयता की तुमकां येता हे जे आसा पळय न्ही कितें म्हटलें PWD हे जे आसा पळय न्ही हे मुख्यमंत्र्यांची प्रायोरिटी तशें आनी थारावली। ओके सहकार क्षेत्रांतूय काम केलां। तुमचो खंयचे पसंती आसा लक्षात घ्या पसंती सीएमाची मनीस पळोवन ताणी ती कॅपेबिलिटीज एफिशियन्सी पळोवन। येस थँक्यू थँक्यू।